Argan tuka sumiyan Jesu, hoglap tuka sumiyan Jesu. Jesu Krista te mogaच्या भाव भयणीनो आज नोव्हेंबरची तारीख 26 क्रिस्तरायचे फेस्त सगळी पवित्र सभा आचरण करता. आमच्या क्रिस्तराय लागी आमी मागया. सर्वेस्वर बापा तुका अर्गां होगलापांनी वाकाणी दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्थ आयकोवचें वखता तुज्या पवित्रत्म्याक आमच्या वयर धाड. तो पवित्रत्मो आमकां ही सुवार्थ समजा सारकें आमच्या काळजा मनां उगडू आनी आमचो बोवात घट करू आमकां भलायकेन बरू. ही सुवार्थ तुका साक्ष जावचे भाग आमकां फावो करूं हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. दानियेलाच्या पुस्तकांतलें वाचप आवास्वर 7 वळू 13 तावन 14. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिली पदवी महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करताली. ताची पदवी सासणाची पदवी ती केदींच सोमची ना आनी ताच्या राजवडकेक केदींच ताच्या राजवडकेचो केदींच नास जावचो ना. अंतर्गीत कीर्तन 93 सर्वेस्वर राजा महिमेंतो नेसला. सर्वेस्वर राजा महिमेंतो नेसला. पदवेची आंगवस्त्रां तो नेसला. अधिकाराचो पाटो ताणें पेंगटाक बांदला. सर्वेस्वर राजा महिमेंतो नेसला. पृथ्वी तुवें थीर केल्याय ती बिलकुल हालची ना. अरंभ तावन तुजें सिंहासन घट उबें आसा ससना तावन तूं आसाय. सर्वेस्वर राजा महिमेंतो नेसला. तुजें उतर सर्वेस्वरा केदींच आला ना बदला ना. संसार सरासर तुज्या घरान फांगतली पवित्रताय. सर्वेस्वर राजा महिमेंतो नेसला. उगडापोणाच्या पुस्तकांतलें वाचप आवास्वर 1 वळ 5 तावन 8 रेव्हलेशन चॅप्टर 1 वर्सेस 5 to 8. आता आसा आदी आसुल्लो आनी फुडें येवचो आसा त्या देवा तावन तशेंच ताच्या सिंहासना समोर आसलेल्या 7 आत्म्या तावन आनी विश्वासी साक्षी म्हणजे मेल्ल्या मदलो प्रथम पूत कसो जिवांत उठयलेल्या आनी संसाराच्या रायांचेर अधिकार चलयतेल्या जेजू क्रिस्त तावन कृपा आनी शांती तुमकां. क्रिस्त आमचो मोग करता. ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतली सोडयल्यांत आनी देवाची ताच्या बापाची सेवा करच्या खातीर आमकां एक याज्ञीक राय कुळी केल्यात. ताका जाव महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक आमेन. पळय तो येता कुपां बराबर. हर एकलो ताका पळयतलो. ताका कस्टिल्यांचे दोळे ताचेर पडटले. संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे खातीर विळाप करतल्यो. खंडीत जावन हें घडटले आमेन. हांव आरंभ आनी अंत आतां आसा तो आदी आसलो आनी ह्या फुडां येवचो आसा तो सर्व पदवेदार म्हणटा सर्वेस्वर देव. सर्वेस्वराक जय जय. सर्वेस्वराचे नावी येता तो सदैव जावं. आमच्या बापा दाविदाचे राज्य ताका आनंद जावं. सर्वेस्वराक जय जय. जुवां प्रमाणे शुभवार्ता आवास्वर 18 वळ 33 तावन 30 आनी 7 जॉन 18:33 to 37. तो वळो पिलाद जेजू विचारी तूं जुदेवाचो राय. जेजून जाप दिली तुजे स्तकींच तूं हें विचारताय वा हेरांनी म्हजे विशयान तुका सांगलां. पिलातान म्हळें हांव कितें जुदेव. तुजे स्पर्जेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन केला तर कितें केलां तुवें. जेजून जाप दिली म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें. म्हजे पाटलावदार जुस्ते आसले पूण म्हजें राज्य हांगाचें न्हय. तशें जाल्यार तूं एक राय विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली हांव राय म्हणून तुवेंच म्हळें. स्वताक रुजवाट दिवचें म्हजें काम. ह्या पासोतू हांव जल्मल्लों. ह्या पासोतू हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रति एकलो म्हजो ताळो आयकता. जेजू क्रिस्त दे मोगाच्या भावा भयणीनो म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. हांव आयलां सताक
रुजवात दिवंक जेजू सत जेजूस सत आनी तो आयलो सताक रुजवात दिवंक ताजें जिवीत सत ताजें उतर सत आनी ते सताचें उतर आमी आज वाचता बायबल आमकां सांगता आयच्या पयल्या वाचपांत आमी नियाळ करचें जाल्यार ताची पदवी ससनाची पदवी कोणाची ती दानियल प्रवादे मुखांतर प्रवादपण देव आमकां दाखोवन दिता म्हणजे देवाची पदवी शाश्वीत देवाच्या पुता जेजूची पदवी शाश्वीत तो पदवेन महिमेन रायपणान तो येतलो आनी सर भासाचो लोक ताची सेवा करतली ताची राजवडकी कितें समची ना आमकां कळीत आसा जेजूची राजवडकी कसली कितें म्हणून तशेंच आयच्या अंतर्गितान आमी आयकलें सर्वेस्वर राजा महिमेन तो नेसला वय सर्वेस्वर राजा आनी देवाची महिमा मनशाच्या दोळ्यांनी पळोवंक आसात आनी आयच्या वांजलांत आमच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता ह्या संवसारांतल्या राय सोराई देवाची सेवा करच्या खातीर आमकां रायाळ आनी ह्या जाके कुळीकन स्थापीत केल्या आज आमी तसली असली परजा न्ही रायाळ आनी ह्या जाकी कुळीकर्न आमच्या बौद्धिज्माद्वारे आमी ताची जाल्या केदें वर्तें भाग आमकां ह्या क्रिस्त रायान दिला आनी बायबल आमकां सांगता तो कुपां बराबर येतलो कसो सोडून गेल्लो तसोच तो परत देवून येतलो हांव आरंभ आनी अंत आतां आसा तो आदी आसुल्लो आनी ह्या फुडें येवचो आसा तो सर पदवेदार म्हणटा सर्वेस्वर देव सर पदवी ताजी जावन आसा आमी कितली भागी न्ही गे त्या पदवेच्या सांगाता आमकां एक अवकाश ताणें कर दिला आमी ह्या संवसाराचेर पातयेवन जियेना आमी क्रिस्ताचेर पातयेवन जियेता आमचो बोवार्थ क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे पवित्र सभेच्या मार्गदर्शना प्रमाणे ह्या दोतोरणी प्रमाणे आसोंक आमी प्रयत्न करूंक आसा हाच्या वांजलांत आमी आयकलें पिलात जेजूक विचारता तूं जुदेवांचो राय तो कोरोसो जुदेवांचो न्ही सगळ्या संवसाराचो तो राय आनी हेरोद बरोवन घालता पिलात बरोवन घालता वो जुदेवांचो राय पळया तांणी कितलें नेगार केलें जाल्यार जुदेवांच्या रायाचें पाठासान कशेलें जावन आसलें तो कुरीस ते किळे ते सक्कट ताज्यो कोड जाल्ली एक निस्तेज या ती दुखी ताणें सोंसल्यो त्या द्वारे आमच्या पातकां ताणें बोगसून आमकां सर्गी राजाक वचोंक ताणें ताचीच कूड आमच्या खातीर दिल्या त्या खातीर आमचो राजा ह्या संवसाराच्या राजा बाबरी न्ही आमकां कळीत आसा संवसाराची दौलत संवसाराचे राजांगणे सक्कट ते ताका पडोवन वचोंक ना तो गोरवांच्या गोठ्यान जल्मलो पळय आमचो राजा आमचो क्रिस्त राय आनी खंय ताचें सिंहासन कुरीस ते 30 वर्सां कुटुंबान जियेलो 3 वर्सां सुवार्थेन तो जियेलो आनी ती सुवार्थ संपूर्ण करून कुर्सार तो मेलो आनी तो तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जालो तसलो राय आमकां आसा आमचो राय नास जाल्लो राय न्ही शाश्वीत जिवचो राय त्या खातीर तुमी हेब्रेवकारा बरयल्ल्या पत्रांत वाचतात नव्या आवास्वरांत हे रायपण कितें गे म्हणून तर आज आमी सत मानून घेवया सताच्या वाटेन जियेवया सताक रुजवात दिवया आनी अशें क्रिस्ताचो संदेश आमी मुंदरून व्हरया क्रिस्ताच्या संदेशाक विरोध आमी वेचा नाका तर क्रिस्तांतून आमी पयस आसाव जाल्यार तो आमकां सगळ्या मोगान आपयता जो आमचो वांजेल 3रो आवाजवर तुमी वाचल्यार 11 पर्यंत तो आयिल्लो तीर्प दिवंक न्ही तो आयिल्लो आमकां सगळ्यांक राखोवंक बापा लागीं आपोवन व्हरूंक त्या खातीर आज आमचें परिवर्तन गरजेचें क्रिस्तरायाक आमी दिवयेत आसलें श्रेष्ठ एक बहुमान म्हणयत आमचेंच जिवीत आमच्या जिविताचें उणेपण अस्कत काय पातकां ते सक्कड सांडून पाश्चात्तापावन एक नवें जिवीत जियेवया सक्रामेंताद्वारे उपदेशाद्वारे आमचें जिवीत बांदून हाडया आनी क्रिस्ताक आमी साक्षी जावया आमेन सर्वेस्वर बापा तुका अर्गां होगलापांनी वखाणी दिता आयच्या दिसा आमी आयकली सुवार्ता संवसार भर क्रिस्तरायाची परब आचरण करच्या वखता आमचो रायतो जावन आसा आमच्या काळजो असो जिवीत असो सगळी जिविताक आमकां आपोवन व्हरचो आमचो हात सोडनातलो इश्ट तो जावन आसा तर आमच्या जिविताक सामार्पण जीव करपा बोळ गटाय दी सगळ्या संवसारांत उणो आसलो बोवार्थ घट कर नातल्या कडेन बोवार्थ तो तूं उत्पन्न करूं शकताय सुवार्थेक नव्यो नव्यो वाटो तूं उक्त्यो करूं शकताय सताक रुजवात दिवंक तूं विसरून काड तुज्या पवित्र सभेचेर आशिर्वाद घाल मणियारांचेर आशिर्वाद घाल स्वार्थीकाचेर आशिर्वाद घाल सगळ्या संवसारांत देवाचे दैवीक राज दैवीक कृपा दैवीक पेकोण देवून येवं दी हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन
सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. बापू फ्रँकलिन सोजो शिवमोगा दिसीस म्हजे खातीर म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर मागा. साद जाता तितल्या लोकांक ही सुवार्ता तुमी वांटून घेया. देव बरें करूं.